सुरुवातेक आमी गायन घेऊया A15 पेज नंबर 7 A15. Mucha cabrera, mucha moló, oleadera, y doloro, y dolzota, y agnica, so. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाची भेट आमी देवाक दिन वासून भेटयता. स्टीवन फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी देवाक दिन वासून ही भेट भेटयता. तशेंच आयज वाज फॅमिली आनी मुनीज फॅमिली आनी सोजा फॅमिली हांच्या सोंपून गेल्ल्या सगळ्या आत्म्या पासत आमी हे मीस भेटयता. आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज डिक्सन कॉस्ता आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सुरवातेक सांगलां तशें यादनीक जाल्यार 21 वर्सां भरतात आनी म्हजे बराबर आनीक 8 जाण आमी सगळे 9 पाद्री एका दिसाक यादनिकी संस्कारणी घेतलेली. ह्याय म्हज्या भावां पासत तुमी सगळ्यांनी देवाक दिन वाचचो आनी तांचे पासत मागचें. फादर जॉन आल्बान जो आमचो 400 वर्सांची समारंभणीक कॉयर केल्लो आयज ताचो जल्माचो दीस. देवान ताचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक ताचेय पासत आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. नाकेली एंड्रू मिस्किता, देवसाग्रान मार्कुस डिकॉस्टा, दाबोली गोर्गोनियो पेरेरा, ग्रीन व्हॅली झेल्डा डायस, आल्तो दाबोली एंड्रू पेरेरा, आपा ऑर्चर्ड कितेरिया कुलासो, रेजिना मुंदी नॉलिटा पिंटो, आल्तो चिकाली रॉजर गुदिनो. ह्या कुटुंबाचेर सायबीणमायेचे भेटेन जायतो आशिर्वाद पडूंक तांचेय पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनीक संवसाराची शांती पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमकां एक देख दिता. कोलो आनी कोंबी. एके वाटेन आसा कोलो, दुसरे वाटेन आसा कोंबी. कोलो आसा तो दुस्पटायता, कोंबी आसा ती आपल्या पिलांक सांबाळटा. आमी कोणाशी वेता? देव आमकां राखून सांबाळटा त्या देवाशी वो आमकां दुस्पटायता त्या देंवचाराशी. जायते पावटी आमी देवाक विचून काडचे बदलेक देंवचाराक विचून काडला. जायते पावटी देवाच्या नांवान आसा तांकां विचून काडचे बदलेक देंवचाराचें काम करतात तांकां आमी विचून काडल्यात. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुबेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान चारून सांगता. मनान चिंतून तणान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. बो पवित्र बापा, तुज्या मातलोल्याच्या सासनीक यादनीकपणान वांटो घेवंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका तुजो यादनीक जावंक वेंचून काडलोय आनी तुजे पवित्र सभेचे सेवेक म्हाका नेमलोय. धिरान आनी दुर्लभायेन शुभ वर्तमान परगट करूंक आनी सोडवणीच्या गुटांचो विस्वासी मुणयारी जावंक म्हाका आनी म्हजे बरोबर यादनीक जाल्ल्या म्हज्या भावांक कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. भाग्योत पावलून रोमकाराक बरयलेले चिडी वेले वाचप. भाव भयणीनो, देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत. आपल्या काश्या पुताक लेगून देवान वाटोवंक ना, पूण आमा सोमेस्तां पासत ताका सोडून दिलो म्हणटच ह्या देणे बरोबर सगळे हेर उपकार तो आमकां दितलो. हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान वेंचून काडल्यांत तांचेर कोण तरी घराणें करीत, देव जर बोगसोणें दिता, कोण तर कास्तीचें फर्मण मारीत, जेजू क्रिस्त अशें करीत. तो न्हयच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो जिवंत जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनोदी करता. म्हणटच कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिल्ले पेल्यान काडटलो. सोताप, भूक, विंगळेपण, संकट, दुमाळो, तोरवार अशें बरयल्लें आसा. तुजेच पासत आमकां दिसपट्टी वळवळोवन मारतात, मारून तयार केल्ल्या शेळयां वरवीं आमकां लेखतात. पूण आमचो मोग केला ताका लेगून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी भायली जैतिवंत. मरण जावं, जिवीत जावं, देवदूत वो कुंवर जावं, आतां आसा तें ओ फुडें आसतलें तें जावं, सोक्ती जावं, उंचाय ओ खोलाय ओ दुसरी कसलीच रचना जावं, आमचे जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां खंयच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण आमकां दुबावूच ना. देवाचें उतर ये आमचो जाबाब जावं दी. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. सगळे म्हणुया, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. तुज्या नांवा खातीर सर्वेस्पर परा म्हजी राखण कर. तूं बोलो आनी मोगाळ देखून म्हाका निवार. हांव जालां गरीब आनी धोळडिरो आनी म्हज्या वड्ड्यांत काळीज म्हजें कळवळटा. जबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, पाव म्हाका. तूं म्हजो मोग करताय देखून म्हाका निवार. तुजो हात हांगा आसा, तुवेंच हें केलाय म्हूण ती जाणो जावं. सर्वेस्परा. जबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. म्हज्या वंटांनी सर्वेस्पराक व्हडल्यान दिनवासता. लोकांचे जमाती मदें ताची तुस्त करतलो, कित्याक शिक्षे फर्माण मारतल्यांचेर हातांतलो दुर्बळ्यांक निवारूंक ताच्या उजव्याक तो उबो. जबाब, सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुज्या मोगान म्हाका निवार. उद्गार. Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora, Zoe sorvespora,
सर्वेस्पराची नावी येता तो राजा सोदयसो. मोहिमा देवाक उंच सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. जोहे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिसेवांतले कांय जाण येवन जेजूक सांगूंक लागले, हांगासरलो भायर सरून वच, तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी ताणें म्हणलें, वचात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चोतराय दोर, हांव आज आनी फाल्यां देंवचार काडटां आनी पिडा रोग बरो करतां, आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज, फाल्यां आनी परवां हांवें चलत रावूंक जाय. जर तर जेरुजाल्या भायर मरूंक एका प्रवाद्याक पुटवना. जेरुजाल्या, जेरुजाल्या, तूं प्रवाद्यांक जिवेशी मारताय आनी तुजे तांय धाडलोल्यांक फातरायताय. कोंबी आपल्या पाकोट्या तळा पिलांक एकठांय करता, तशें कितले पावट म्हूण तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक हांवें सोदलें, पूण तें तुका नाका जालें. चोतराय धर, तुमचें घर पाड जालोलें तुमकां उरतलें. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव, अशें तुमी म्हणचो वेळ येसर तुमी म्हाका आनीक पळोवची नात म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. परम संस्कारा वरवीं एकचार बांदपी याज्ञीक आमी. हो विशय घेवन 21 वर्सां फाटीं भाव भयणीनो हांव याज्ञीक जाल्लो. म्हज्या आनीक 8 भावां सांगाता, सगळे मेळून 9 जाण. परम संस्कारा वरवीं याज्ञीक एकचार बांदपी याज्ञीक आमी. परम संस्काराचें वरस तें आसलेलें. आनी परम संस्कार म्हणल्यार मिसाची भेट. मिसाचे भेटे वरवीं हो एकचार बांदूंक आमकां देवान त्या दिसाक ही याज्ञिकी संस्कारिणी दिली. गेल्लीं 21 वर्सां जायते पावटी परम संस्कार भेटयला, आजीर केला, लोकांक दिला. खेरीत भाशेन म्हज्याच जिवितान ह्या परम संस्काराचो अर्थ आनी ह्या परम संस्काराची कृपा घेतल्या आनी देखून आज पासून उबो आसा अशें म्हणूंक जाता. देव जरी तर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत. इफ गॉड बी फॉर अस, हू कॅन बी अगेन्स्ट अस. रोमकारांक चीट बरयल्ली पावलून ताची ही वड, काय बरी सोबीत वड 8व्या आवेस्वरान ती आमकां मेळटा. देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत. ह्याच प्रश्नांक जबाब दिवपाक आमी प्रयत्न करीत जाल्यार आमचेर आड कोण आसा. देंवचार आमचेर आड आसा, कित्याक कोणूय जरी तर देवाचे वाटेन आसा, देंवचार ताचेर आड. कशेय भाशेन ताका आपणा वाटेन ओडून हाडूं. आनी देखूनच वेगवेगळ्यो वस्तू ह्या संवसारांत तुजे मुखार वच देंवचार करता. मनशां वरवीं करता, घडण्यां वरवीं करता, वस्तू वरवीं करता. म्हज्या याज्ञिकी जिवितान असलो देंवचार हांवें जायते पावटी पळयला. असल्या देंवचाराक जायते पावटी फुडो केला. असल्या देंवचाराचेर जायते पावटी जैतूय वेला. म्हजे पदवेन न्हय, म्हज्यान जाता म्हण न्हय, हांव असोक, पूण
देव जरी तर म्हजे वाटेन आसा हें पवित्र संस्कारांतल्यान परम संस्कारांतल्यान हांवें समजणी घेतल्या आनी देखूनच जाता तितले पावटी म्हजे परचेक हांव हें सांगूंक प्रयत्न करतां. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूशी कांय बरे फारिजीव आयलोले. जेजूचें तांकां पडलां, बरें मनीस ते, आनी देखूनच जेजूक तांणी एक कांय बरो एडवायस दिलो, हांगासरलो भायर सरून वच, हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. असलीं उतरां भाव भयणीनो आयकूंक फावो जालां. तुजेर आड कोणूय वचत म्हूण पडोन वच. तुजेर आड कोणूय वचत देखून तूं करता तें बंद कर. तुजेर आड कोणूय वचत देखून तूं जें कितें शिकयता, तूं जें कितें उलयता तें मातशें इल्लेशें मायल्ड कर. असलीं उतरां हांवें आयकल्यांत म्हज्या 21 वर्सांनी. आनी जेजून जो जबाब दिलो तोच जबाब म्हजोय जालो आनी म्हजोच जावपाक जाय हाची म्हाका खात्री आसा. जेजून काय बरें सांगलें, वचात आनी त्या कोल्याक सांगात. आतां हांगासर कोलो म्हणटा तो हेरोद पातशाय. असले पातशाय आयजूय आसात, असले कोले आयजूय आसात. म्हज्याय जिवितान असले कोले आसात. तुमचेय भोंवतणी असले कोले तुमकां दिसती पडटले, जे पदवे पासत, जे आपणाच्या फायद्या पासत कितेंय करूंक तयार आसात, कोणाचेय पाड घालपाक तयार आसात. आनी असल्यांक आमी चडशीं भियेता. आमचें घर मोडटलें, आमचें काम वेतलें, आमकां ट्रान्सफर पडटलो, हेर दुसऱ्यो वस्तू भियोवपाच्यो. असल्या कोल्यांक आयज जायते जाण भियेल्ले आसात. आनी हे कोले आसात ते आपण पाड घालीत आसात, पर्यावरणाचें पाड घालीत आसात, आनी तांकां आमी भियेता. आनी तांकां भियेता तेन्ना जायते पावटी हे भिरांतीन तांचेच वाटेन पावता. पूण जेजू जें कितें उलयलो तें आयज आमी जण एकल्यान, न्हीच फकत यादनिकांनी, पूण दर एका पाटलावदारान आयज उलोवपाची गरज आसा. आनी जेजूचीं उतरां चोतराय दर. हांव काल, आयज आनी फाल्यां देंवचार काडटां, पिडारूक बरो कोत्ता. म्हणल्यार म्हज्या चालत्या जिवितान ह्यो वस्तू हांव करीत आसां. लोक येता, लोक पळयता, लोक उलयता, आनी हें जें हांव आयज करतां तें फाल्यांय करतलों, परवांय करतलों. हीं उतरां आयज आमकां शुभ वर्तमानान आयकोंक आयल्यात. आनी हें करता आसतना शेवटूय जोडटलो. कोणूच रावपाक येवंक ना ह्या संवसारान सासणाच्या सासणाक. सगल्यांक शेवट आसा. यादनीक जाल्यार तांकांय शेवट आसा, म्हाकाय शेवट आसा, तुमकांय शेवट आसा. पूण शेवट येतलो वो हे जे कोले आसात ते आमचे शेवट करून उडयतले. हे भिरांतीन जें कितें हांव आयज करतां आनी हांव करूंक जाय तें करिनासतना रावत जाल्यार म्हजें कोटा. आनी जेजून हेंच केलें. आनी हें करता आसतना एक खोंत जेजूची जी ताणें परगट केली, एक कोंबी जशी आपल्या पाकोट्या तळे आपल्या पिलांक एकठांय करता, तशें कितले पावटी म्हूण तुज्या भुरग्यां बाळांक एकठांय करूंक हांवें सोदलें, पूण तें तुका नाका जालें. हेंय भाव भयणीनो हांवें म्हज्या यादनिकी जिवितान अणभवलां. जायते पावटी म्हजे परचेक जायतें बरेंपण दिवंक प्रयत्न केल्यात, भोव करून संस्कारां वरवीं वो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज ज्यो घडोवन हाडल्यो तांचे वरवीं. आयज ही खोंत म्हज्यानूय बीन परगटूंक जाता. 21 वर्सांची यादनीकपणाची आयज हो दीस समरुमता आसतना जायते पावटी कोंबये भाशेन घडये पांकां फुलयल्यान, आपयल्यान, पिलांक पोंदाक घातल्यान, पूण पिलां पडोन वेतात, पिलां पयस वेतात. हीं पिलां आसा तांकां कडेन दिसता आपणाक आनीक फ्रिडम जाय, ओ पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे आमच्यान जिवंक जायना, ओ कितें तरी उणें पडटा. दुसरो संवसार कोंबयेच्या पांकाच्या भायर जो संवसार आसा तो बरो दिसता. देखून आमी पिलांक पळयता, तीं धांवतात हिंगा थिंगा, बरें दिसता तांकां. पूण खतरो जो आसा तातूंत जायते पावटी आपलो जीव ओगडायतात. आनी हेंय म्हज्या दोळ्या मुखार जाता तें हांवें पळयलां. देखून हीं जेजूचीं उतरां आयज म्हज्यान समजूंक जातात. तर हें सगलें नियाळटा आसतना भाव भयणीनो, सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदैव अशें सगलीं म्हणटलींच. सगल्यांक आमकां तें म्हणपाक मेळटलें आनी म्हणूंक पावतलें. आनी जायते पावटी आमी म्हणटा, चडशीं फेस्तां येतात, परबो येतात तेन्ना आमी म्हणटा, ओ
कसलेय सुवाळे आसात, कसलेंय फंक्शन आसा, एनिवर्सरी आसात तेन्ना घोडे म्हणटा. पूण चडशे दिसा दिसपट्टे आमच्या जिवितांत ल्हवू ल्हवू ताचेर एक विसर कसो पडटा. आनी हाका आमी आयज चोत्राय धरूंक जाय. देखून बागेवन पावलून रोमकारांक चीट बरोवन जशें उगडास केला तें आमच्याय मनान आमी दवरूंक गरज. देव आमकां विचून काडटा. कालच्याय दिसाक आमी हीं उतरां आयकल्लीं. देव विचून काडटा, तांकां तो आपोवणें दिता. आपोवणें दिलां तांकां प्रमाणीक करता. प्रमाणीक केलां तांकां महिमेवंत करता. जाल्यार देवान जरी तर विचून काडला जाल्यार आमी सदांच बरीं उरतलीं अशें ना. चूक करतले हांवूच. चूक सगळ्यां लागीं जातली, याज्ञिकां लागीं जातली, पोरजे लागीं जातली. चुको नासतना कोण उरचो ना. आनी असल्या वेळार बागेवन पावलो आमकां उगडास करता तशें देव बोगसणें दिता. जाल्यार तूं कास्त मारपाक, कास्तीचें फॉर्मण मारूंक तूं कोण? ओ भिरांत, ओ लॉज, ओ दुमाळो, संकोट, विंगडेपण, भूक, संताप हांच्या खंयच्यान तुका देवाच्या मोगा कडलो पयस काडूंक जाता? दिसता आमकां जायते पावटी ह्यो वस्तू आमकां पयस करतात. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, ही थिराय सांबाळूंक आयज आमकां उलो. आमकां जण एकल्याक आयज ही कृपा मागुया. भोव करून आमच्या याज्ञिकांक, आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक ही कृपा खेरीत भाशेन मागुया. म्हजे पासत तुमी मागात. कित्याक ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां देवाच्या मोगा कडली पयस करपाक दिसाच्या दिसाक एक प्रयत्न करीत आसतात. तर असल्या वेळार परम संस्कार, पवित्र मिसाची भेट आमची घटाय. हे पवित्र मिसाचे भेटेन जो सादो उंडो आनी सोरो हे सृश्टींतलो घेतलेलो तो जेजूचें मांस आनी रगत जातानी आमकां मेळटा. आनी दर दिसाक क्रिस्ताची कूड म्हूण आमी जेन्ना जेजू घेता आमच्या जिबेर आनी आमच्या भितर घेवन आमी भायर वेता तेन्ना आनीक एक कुमनी हांव घेतलो अशें न्हय. पूण जेजू सारकी जावपाक ताचे आनीक गूण म्हजे भितर ते हांवें समजून घेवंक आनी ते पाडूंक एक सोयेक. तर आयच्या दिसाक आमी हो कुमनी हांव घेता. परम संस्कार आमचे भितर घेता. परम संस्काराक आमी आल्ताराचेर येवन नमस्कार करता. आमचे फिरगोजेन आमी बुधवाराक आनी शुक्रारा दिसाक करता हें. पूण दर दिसाक हो परम संस्कार ह्या आल्ताराचेर हाजीर जाता आनी आमकां हीच घोटाय हेंच बरेपण फावो करता. एके भाशेन एक कोंबी जशें आपल्या पिलांक सांबाळटा तशें हो परम संस्कार आमकां सांबाळटा. कित्याक परम संस्कार म्हणल्यार खुद जेजू क्रिस्त. तर ही कृपा आमकां मागुया आयच्या दिसाक. ह्या परम संस्कारान आमी एकामेका सोवें एकचार बांदपी, दुसऱ्यांकूय बाराबोर हाडपी, जीं कोण चुकतात तांकां भोगसुपी, जीं कोण वाट चुकोन सांडल्यान तांकां खरी वाट दाखोवपी असलीं मनशां आमी जावं. म्हणजे ते कोंबये भाशेन आमी सगलीं जावं. आनी कोल्या भाशेन जरी तर आमच्या जिवितांत कसल्योय अडचणी आसात वो असले गूण आसात जाल्यार ते पयस शेवटून मारूंक हे भेटेन आमकां कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी सगल्या याज्ञीक भावांनी आपले पोरचेक देवाच्या उतराची परगोटी करूंक कृपा आनी बळ बापा लागीं तांकां मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची देवाचे येवजणे प्रमाणे ताच्या मोळ्यांत आपलो वावर उमेदीन फुडें वतना आमचो पादविगार सोंसणीकायेन शाणेपणान वावरून आपले शिकवणींतल्यान देवाची वळख आपले पोरचेक दिवूंक ताका बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमची आयज ह्या कुशालकायेच्या दिसा आमच्या पादविगारा खातीर आमची मागणी उबारतना फादर एशली आल्फोन्सो, फादर मारियो कॉस्ता,
Father Caetano Dourado, Father Isidore Dias, Father George Fernandez, Father Savio Fernandez, Father Marcelino de Souza आणि Father Santan de Souza पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी वाडून आपल्या हाताखाल असलेले पोरजेची मोना उजवाडायतात आणि काळजां पेटयतात तसले गोवळी ते जावंक तांकां जाणवायेन बुद्धीन आनी बोगतेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत म्हूण. आमच्या पादविगार फादर बॉलमॅक्साचे आवय, भावा भयणी आनी फामिलीचेर देवाचो आशिर्वाद आनी संपून गेल्ल्या ताच्या बापायक स्वर्गा राज्यांत सासणाचें सूख बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत म्हूण. आमी फिरगोसकारांनी दर दिसा मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमच्या पादविगाराची खोशी. मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजांनी ओद्दीक वाडूंक आनी आमच्या पाप सायबा आनी सगल्या याज्ञीक भावां पासत मागूंक आमची मोना उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत म्हूण. किरीत भाशेन मागुया आमच्या भुरग्यां पासत तरणाट्यां पासत तांणी याज्ञिकी आपोवण्यांक कान दिवंक मुखार सरूंक आनी याज्ञिकी संस्कारणी आमच्या ह्या गांवच्या जायत्या भुरग्यांक फावो जावंक तांचे पासत मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूत म्हूण. सर्गींच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यात ती मागणी दयेन आयकून घे आनी हे तुजे पोरजेचेर आनी तुज्या याज्ञिकांचेर आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. डायनाक तरेच्या वेळार आमी गायन घेवया C26 पेज नंबर 39 C26. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. प्रितीच्या बापा, ह्या दिसा घेतिल्ल्या म्हज्या याज्ञिकपणा पासत म्हज्या बाबा भयणी बरोबर काळजांतावन तुका दिनवासता आनी हो वाखाणणेचो योद्न तुका भेटयता. तुजो याज्ञीक जावंक म्हाका फावो न्हय, तरी तुवें म्हाका आपयलाय. फावो ते परी तुजी सेवा करूंक तूंच म्हाका चलय आनी तुजे पवित्र सभेन तुज्या सेवकांची संख्या वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरान सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पिवून आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर स्वर्गांनी संसार वाल्याच्या वैभवान उंच वीट तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांव येता ताका सोय उंच वीट तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट por गुटुया. आनी कालसी पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसुपेचो उगडास कर आल्यो आमचे भाग्योन बापा. फिलिपनेरे आमचे गोंडी बापा. सिमिया आमच्या दार गोंडी बापा. आनी सगळे यादनेकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूट कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक ते पुडजोडीत मुखामळपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करा मागता. आंकवा मरिद्याची माई संगाती भाग्योन झुजाय जपोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जेवाज आनी सोर काडी तुका मानल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दी. ताची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता
त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. If God be for us, who can be against us? देव जरी तर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण वचत? होय, ह्या संवसारांतल्यो पदवी आमचेर आड वेतात. ह्या संवसारांतले पदवेदार राजकारबारी पासून आमचेर आड वेतात. ह्या संवसारांत आमकां आशा सतायता. ह्या संवसारांत आमकां भिरांत, मरणाची भिरांत आनीक आमच्या जिविताची भिरांत एके भाशेन सतायता वो फाटीं उडयता, भिवयता. ह्या सगल्यांत आमकां राखूंक सांबाळूंक परम संस्कार वो पवित्र मिसाची भेट जेजून फावो केल्या. हेच भेटेन आमकां वांटो दिला देखून ताका दिनवासुया आनी सगळी भिरांत पयस करून आमी देवा वाटेन आसाव देखून आमचेर आड कोणूच वचूंक शकना हीच खात्री घेवन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयां खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. God.
उदकाना वावुरताना Jesu Mashe, Mashe Mona, Is Moji Bhavada, Haris Moji, Deval Koshi, Moja Moka, Deva Kati Chinta Toshi, Somna Moji, Sargalya Surya Gati, Jesu Bashe Asche Ame Udarkana Vaurkana Jesu Bashe Asche Mona Ismoti Pradona. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें म्हाका तुजो यादनीक केलोय त्या दिसाचो दिनवाशी काळजान उगडास करून हो भावार्थाचो गूट हांवें संतोशान समोरंबला आनी परगटला. तो गूट म्हज्या जिविताचे चालीन स्वतान पाळूंक आनी हे परी दिसान दीस अदीक जेजू सारको हांव जावंक हेच मिसाचे समोरमणेन म्हाका कृपा मेळूं. हें वर्तें देणें बापा म्हज्या भावा भयणी बरोबर नम्रतायेन आनी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता. आयची मिसाची भेट बरे भाशेन मांडावळ करून ही मागणी म्हजे पासत आनी म्हज्या हेरा भावां पासत जे म्हजे बराबर यादनीक जाल्ले तांचे पासत तुमी मागणी उबारल्यान आनी तुमी आमचे पासत सदांच मागतात ही खात्री म्हाका आसा. ह्या पासत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचेर, तुमच्या घोराब्यांचेर आनी तुमच्या वावराचेर, धंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. तशेंच हो वेगवेगळो वावर जो आमी आमच्या सृश्टी पासत करता तातूंतय तुमी जायतीं जाणां मिसळ जातात देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनीक उगडास करता 1 तारखेर सोनवारा दिसाक सांजेर 5 वाजता मडगांव लोहिया मैदान हांगासर हो प्रोटेस्ट आंदोलन दवरलेलें आसा. एंटी कोल जो कोळसो आमच्या गोंयांत येता, डबल ट्रॅकिंग जें सुप्रीम कोर्टान पासून भायर उडयल्लें आसा, आमचो सरकार तें नेटान मुखार व्हरता हाचेर एक निशेध मारूंक आख्ख्या गोंयकारांक उलो मारलेलो आसा. जाता तितल्या जाणांनी आमी आजीर जावचें. तुमकां कोणाक वचपाक ट्रान्सपोर्टाची गरज आसा जाल्यार तुमचीं नांवां आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान तुमी दिवं येता वा तुमच्या PPCच्या वांगड्या लागीं दिवं येता. एकामेकाक उगडास करचो. जाता तितलीं जाणां आमी त्या दिसाक सोनवारा दिसाक मडगांवां लोहिया मैदानाचेर 5 वाजता हाजीर जावपाक प्रयत्न करुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया F5 पेज नंबर 88 F5. आशीर्वाद